the Lord. Praise 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 the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणींनो, एका पोंडांत आमी कितें पळयता, एका मनशाक न्ही केबिल्ल्या पोंडांत आसचें थंयसर केवल हाडां, या कुसुल्ली कूड, या कुंबुजल्लीं हाडां, दुसरें कांय थंयसर ना. कित्याक थंयसर जीव नातलो मनीस आसा. जीव आसले आमी कोणी फोंडांत नाव, आमी आमच्या घरांनी आसां, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पूण बाबा भयणी, केन्ना मनीस ह्या संवसारांत आपलें मनशा जिवीत ओगडायता, केन्ना मनीस आपल्या जिवितांत वाड सुकोवन ह्या संवसारांत देवातावन पयस सरता, केन्ना मनीस आपल्या मनशाचें रूप ओगडायता, तेदला मनीस खंडी जावनी बाबा भयणीनो जिवनांतलो ते बरतावंक पोवता. हाडां आनी ह्या कुसुल्ली कूड तो जाता, आनी हें आमचें जिवीत निर्फळ जिवीत. आनी त्या देखून देव मनशांतय जीव आसचें कशी व्हरता. आमी कोणी निर्जीव जावचें ताका कशी ना. आमचो देव जीव दिवचो देव, जिवीत दिवचो देव, आनी हें खंडीत आमकां देवाचें उतर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एजेकियल प्रवादी सांगता 37व्या अध्यायांत 12वें वाक्य, म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो, हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमकां फोंडांतली भायर काडटलो. आमी कोणी मरणाधीन मनीस न्हय, आमी जिवचे मनीस. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना सर्वेस्पर हांव म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देव आपलो जीव आमचे भितर घालता. मरण पावल्यार आमकां तो जिवीत दिता. आनी त्या देखून आज ह्या आराधना वेळार देवाच्या स्पिरितान आमी बरया. आमची जिणी मरोवन गेल्ली ह्या संवसारांत निर्जीव कुडी बरी आसची आमची जिणी आमी जिवी करया, सोम्याच्या स्पिरितान बरया आनी हें नवें जिवीत जिवंक ह्या प्रत्येक तरान बागेवन तपत्याक आमी लागीं येता. देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया, दिंबेर पडया. जेजो जिवंतपण आनी जिवीत आमचे मुखार उंड्या रुपार आतां हजर जातलो. आपलें जिवीत आमचे लागीं वांटून घेतलो. आपलो जीव आमचे थंय तो घालतलो. निर्जीव जाल्यार आमकां नव्या जिवान तो भरतलो. ताजे ती परते आमी ताच्या जिवान दैवीक जिवान भरचे खातीर आमी ताका आराधन करया, दिंबेर पडया आनी नमस्कार करया. जेजू
जेसु दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका ईश्वर वंदना आराधन तुका ईश्वर वंदना आराधन तुका सम्यान जेजू या उंड्यार पार तूं आमचे मदें आजार आसाय या हुंड्यार पार आसून आमकां जिवीत तूं दिताय पळोवंक सोम्या केवल एक उंड्याचें रूप तूं जावन आसाय पूण ह्या उंड्यांत सगळोच जिवंत तूं आजार आसाय सोम्या ह्या उंड्यार परसच्या तुज्या ती कितलो लोक तुज्या लागीं येता कितले जण आपल्या जिवितांत तुजी सगत मागतात कितले जण सोम्या तुज्या त्या दैवीक स्पर्शाक आशेतात सोम्या जेजू ह्या उंड्यार पार आसून हर एका मनशाची काळजां तूं आपडताय मनशाचें जिवीत नवें करताय केदो व्हडलो पातकी जाल्यार सोम्या तुज्या सवळेक आयिल्लो तो तुज्या स्पर्शान तो आपडलेलो तो तुज्या दैवीक जिवान भरलेलो तो सोम्या जेजू तो नवो मनीस जाता केदे व्हडले पिडेस्त जावं दी सोम्या केदे व्हडली मारेकार पिडा ती जावं दी केदला सोम्या जेजू तूं आपडताय तुजो दैवीक स्पर्श दिताय तुजी कृपा तांचेर वताय तेन्ना सोम्या सर्व पिडा शिडा नपयस जातात सोम्या जेजू मरण पावुल्ल्या आमकां नवें जिवीत दिताय ह्या संवसारी जिवितांत सोम्या आमचें रूप आमी ओगडयता तरी तूं नव्यान आमकां जिवीत दिताय आनी नव्या रुपाक तूं उबारताय सोम्या जेजू आमी तुका हें जिवीत आमी तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार दिंबेर पडोन तुका आराधन करता हांव सोम्या आमच्या सुरवंदरा जेजू म्हज्या आराधन तुका होगळाक तुका परत आमी दुसऱ्या चरणां गावया आनी सोम्याक आराधन करया स्पोंदो सोम्या तूं जिविताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोसो व्हडलो सोम्या तूं जिविताचो आत्मीक जिवीत
हालेलुया 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 आराधन तुका जेजो ग्लाब तुका मनन आम्ही मान करता हूँ तुका आराधन करता हूँ सुमिया तुझे मुखार सर पडता हूँ जीव तुमच्या सुमिया आराधन तुका मान तुका आमचे जिविताय आमचे जीवन नवे करताय पण ते आमकां भायर हाडताय नव्या जिवीत आमकां उडयताय जेजो आराधन तुका होगलाब तुका हालेलुया 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 मोशा बाबीनो आमचो देव जिवीत दिवचो देव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचो सदैव जिवीत दिवचो देव एजेकेल प्रावधीच्या पुस्तकांत 38व्या अध्यायांत आमी पळयता बाबा भयणीनो एजेकेल प्रावादीक देव सुक्या हाडाचें दर्शन दिता जेजेकेल प्रावादीक देव एका पलक्याक आपोवन व्हरता आनी थंयसर असंख्यात पडोवन हाडलेली आसलेली ती हाडां दाखयता आनी म्हणटा ह्या हाडांक जीव येता गे देवाच्या मनशा म्हणटा तुझा नांय देवा म्हणटा एजेकेल प्रावादी आनी देव म्हणटा तूं प्रभात उसार प्रभात कर आनी ह्या हाडांक जीव येतलो आनी प्रभात करता आनी तक्षणा ही सकट हाडां हालोंक सुरू जातात एकामेकांत ही घडसतात आनी घडसल्ल्या हाडांक शिरो भरतात मांस भरता आनी क्रमेण ती जिवंत उरतात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव भयणीनो आमचे ते जिवीत दिवचो देव आसा आमी मनशां आमची संवसारी जिवीत आमी जायते पटी चिंतल्यार आमी मस्त जाणां पळोवंक जिवंत आसांव आमकां आमची एक कूड आसा आमच्या कुडीचे विस्वे सगळे सोमां आसात आनी भायल्यान पळोवंक आमी सारके मनीस दिसतांव आमी जेवतांव खातांव पूण भितर आमचें तें जीव ना आमी सुक्या हाडा बरी जायते पटीन जातांव जिवांत आसोन मेल्ले बरी आमी जियेतांव मोतीक समाधान ना सूख ना कुडीक जिवाक सूख ना आमच्या आत्म्याक जी सवकासाय ना ह्या थोडे पटीन जीव सुनातले बरी आमी जातांव भाव भयणीनो हें जिवीत आमचें संवसारी जिवीत मस्त पटी मेल्ले परी आमी जाता आनी त्या देखून देवाचें उतर आज आमकां सगळ्यांक उलो दिता ह्या पवित्र आराधना वेळार आमी जिजुतान जिवीत जोडूंक आयल्याव कित्याक तुज्या आनी म्हज्या मुखार आजार आसा तुमी जिवीत दिलोलो ह्या संवसारांत जेजू आयलो आनी ताणें जिवीत दिलें कितल्या जाणांक ताणें जीव नासलेल्यान जिवीत दिलें आत्मीक तरेचें जिवीत दिलें कुडीन भलायकी दिवन जिवीत दिलें मेल्ल्यांक समेत जिवंत केलें आनी ह्या परी नवें जिवीत तांकां दिलें आनी त्या जेजूक आमी हर एकले स्तुती करया तुमची जाप अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू तुवें ह्या संवसारांत हर एकल्याक नवें जिवीत दिलें अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू आत्मीक तरान मरण पावल्या सर्व पातक्यांक नवें जिवीत तुवें दिलें अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू समार्याच्या बांयच्या काट्या कडेन आत्मीक तरान मरून गेल्ल्या स्त्रियेक नवें जिवीत तुवें दिलें अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सुंका गाड्यार बसून नासलेल्या जाकेवाक पातकजें बॉक्सांनी दिवन नवें जिवीत तुवें दिलें अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सिमांवच्या घरा तुज्या पांय तिडून पातक रडिल्ल्या स्त्रियेक
तुवें नवें जिवीत दिलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू तुवें दोगांक कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले आनी तांकां तुवें दिश्ट दिली. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू तुवें शतपतीच्या साकराक गूण केले. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू मोनो आनी कुर्डो दोन आसलेल्या मनशा तावन तुवें देंवसार धांवडयले आनी ताका बरो केलोय. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू तुवें पेद्रूचे ससुमयसो ताप गूण केली आनी तिका बरें केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू तुवें गैराजाच्या देंवसार लागल्या मनशा तावन असंख्यात देंवसारांक तुवें धांवडयलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू तुज्या लागीं भावार्थान आयिल्ल्या कोडकाराक तुवें नितळ केलोय. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू मरण पावल्या जायराच्या दुवेक तुवें जिवंत केली. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू 12 वर्सां रक्तास्त्रवाच्या पिडेन कस्तलेल्या स्त्रियेक तुवें संपूर्ण गूण केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू 4 जाणांनी लोकांच्या किटीन तुजे लागीं उखोन हाडलेल्या आरेकराक तुवें संपूर्ण गूण केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू सुकोन गेलेल्या हाताच्या तरणाट्याक तुवें गूण केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू मोरलोकेच्या पिडेक वळख जाल्या एका पिडेस्ताक तुवें गूण केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू जेरिकोच्या कुर्ड्या बार्तेमेमाक तुवें दिश्ट दिली. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू बुकेल्या 5,000 लोकां तुवें उड्या मस्तेन दोशी केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू बेऱ्यांचे कान आनी मोन्याचे तोंड तुवें उगडलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू बेतसायदाच्या कुर्ड्या तुवें दिश्ट दिली. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू सिनागोगांत असलेल्या मनशाच्या आंगार असले खोटे स्पिरीट तुवें धांवडयले. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू तुवें नाईम शहरांतल्या एका विधवीच्या पुताक जिवंत केलोय. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू नाल्को तिच्या पिडेकराक तुवें गूण केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू रस्त्यार बसून भीक मागतल्या 10 जाणां कोडकारांक तुवें नितळ केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू तुज्या गेल्या सरदाराच्या पुताक तुवें गूण केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू तुवें बेतसायदा तळ्या लागीं 30 आनी 8 वर्सां पडून आसलेल्या आरेकराक तुवें गूण केलें. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू जेजू मेल्ल्या लाजाराक तुवें पोंडांतलो जिवंत केलोय. हर गाणी होगलाप तुका समया जेसू बाबा भयणीनो कितलीं पळया सोम्यान केल्लीं अजापां आनी कितें आसात. कितल्या जाणांक जेजून जीव दिलो, आत्मीक तरान आनी कुडीन जीव दिलो. आज ह्या सोम्याक आमी संतोश पावया. आमचे ती तो बरें दैतें बरेंपण करता, आमकां आत्मीक जीव दिता, कुडीक भलायकी दिता, मुतीक संतोश दिता, आत्म्याक धैर्य दिता, आमकां भरवशान भरता. आमी कोणें भिवचें नाका. निराशेन आमी दैत्य पटीन देवा लागीं येता, पूण आमी खंडीत जावन जेजू लागीं आयल्या उपरांत आमकां एक तरेचो संतोश भोगता, एक तरेचें धैर्य भोगता, आमकां बुजावण मेळटा. आनी अशें जाल्यार सोम्याक आमी स्तुती करया आनी सक्कड ह्या घडी आमी देवाची स्तुती करून गीत गावया. ताळ्यो पेटून गाऊया, रत्नारात वाढूया, सगळ्या आमच्या सत्तेन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना. सगळ्या आमच्या सत्तेन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना. हालेलुया, 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 हालेलुया. पातकातावनो सुडका दिन संसाराक आयलोलो, पातकातावनो सुडका दिन
हालेलुया 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 इकडे बरं मी उभे राहूया या घडये देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत मागया देवाचे उतर आम्ही ऐकूंक वेता हेजेकेल प्रभातीन म्हणले ती उतरां परत उडास करया हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात देवाचो पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक जीव दिता जेजूचे आपोस्तल जेजूच्या मरणा नंतर भियोन लिपोवन रावले तांचे ती आसलो जीवच गेल्लो कित्याक जेजूचेर ताणें संपूर्ण भावार्थ सांडलो जेजू तांचे संगता आसतना ते कशें आसले पूण जेजू तांचे लागीं नातलेल्या वेळार ते संपूर्ण भियेले आनी ह्या घडये तांकां एक सूर कोण भोगताले ते भितर कुडान बागेल घालून भितर बसुल्ले आनी ह्या वेळार देवाचो पवित्र आत्मो तांचेर आयलो जेजून केल्ली बसावणी पूर्ण केली हांव वेतलो आनी तुमकां मजतदाराक धाडटलो म्हूण ताणें तांकां भास दिल्ली आनी तो येवन तुमकां स्वताची शिकोवन दितलो जाणवाय दितलो म्हूण ताणें खडीत केल्लें आनी त्या रितीन आमी पळयता मरण पावले बरी आसले आपोस्तल देवाचो पवित्र आत्मो येताना संपूर्ण बदलतात ते जिवान भरतात तांच्या कुडाची बागलां उक्तीं जातात तांची बंद पडली तोंडां उक्तीं जातात तांचें काळीज नव्या स्पिरितान भरता तांची तकली जाणवायेन भरता तांचे वांट परते उक्ते जातात तांची जीव जिवंत जेजूक ती परगडतात तांच्या कुडींत असलें बेनपंच जाता आनी ते धैर्यान भरतात तांच्या तोंडार असलें बेनपंच जाता आनी संतोषाचो सारो तांचे ती भरता पवित्र आत्म्यान आनी हेजेकेल परावदी सांगता म्हजे भितर हांव तुमचे भितर हांव म्हजो आत्मो घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात ह्या घडये मागया आमी देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे भितर तूं घे आमचें जिवीत नवें कर आमकां नव्या स्पिरितान भर आनी आमची ती तुजो जीव तूं भर पवित्र आत्म्याचें गीत गावया सर्गीच्या राजाच्या कुर्बेरी देवोनी वेगीस्तु कुर्बासरी सर्गीच्या राजाच्या कुर्बेसरी देवोनी वेगीस्तु मोगासरी सत्याच्या आत्म्या सत्माकाशी गय नीतीच्या सूर्या उज्वाळ फांकय सत्याच्या आत्म्या सत्माकाशी गय नीतीच्या सूर्या उज्वाळ फांकय सर्गीच्या राजाच्या कुर्बेसरी देवोन येवेगेस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कुर्बेसरी देवोन येवेगेस्तो मोगासरी दैत्याच्या आत्म्या
पावदाय तुझोंच्या आज्ञा खंतमोची निवराय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवो ये बेगीस तू मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवो ये बेगीस तू मोगासरी. इकडे बोर आता देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे असो. जो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवरन 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली म्हूण मोरी घरास रावली. जेजू पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, निमाणे दिसा तो पुनर्जिवंतपणा वेळार बुडतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मोरास जाल्यारय जियेतलो. आनी कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर आसोना. ही तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या हांव सत मानतां. तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सत मानतां. हें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें. जेजू परत्यान कळवळ्ळें आनी बरोवन फोंडासरशी आयलो. आनी माट्या बरी आसलेल्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्याची बहीण मार्ता म्हणाली, सोम्या तो मरून येदोळस 4 दीस जाले. येदोळस ताका घाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार पुरो. देवाची महिमा तूं देखतली म्हूण हांव तुका सांगता न्ही गे. तितल्या अर्थांनी शिला काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजे लागीं एक उपकार मागतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सत मानचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटाच ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, लाजरा भायर ये. मेल्लो मनीस भायर आयलो आनी हात पांय ताचे फाळयांनी रेवड आयिल्ले, ताचे मुखां म्हणलें सान गुटलायल्ले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. देवाची उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. मगर भाव भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. निराशा सगळ्यांक आमकां आसताच. थोडी फावटी वयल्या वयर कश्ट आयले म्हणटा आसतना आमकां निराशा आसची सहज. आज सोडून सकाळीं एक भयण म्हाका फोन करता मागणें करून की कितें आहा तो सांगोंक. आनी ह्या वेळार ती म्हणाली, फादर आमकां थोडे फावटी बेजार जाता, देव कित्याक वयल्या वयर आमकां अंत कश्ट धरता. हांवें मस्त कश्ट सोंसले आनी म्हजे कश्ट उणें जायनात. हांव कोण्णा कन्याय करना, बरें करून म्हजे इतले आजी येता, पूण म्हजे कश्ट आनी सोडूनच येतात. कित्या खातीर म्हूण कळना. निराश जाता, देव कित्याक अशें करता म्हणून. वय भाव भयणीनो, आमी पळया थोडी फावटी असले कश्ट
अरे थोडी पुटी जिवितांत ती टेन्शनां प्रॉब्लेम समज हे समज आमकां सोडून येतना थोडी पुटी घरांत समाधान नासल्या वेळार थोडे पुटी जिवितांत आमकां सुफळकाय मेळनासल्या वेळार थोडे पुटी आमी केल्लें पुरा व्यर्थ जाल्यार आमी थोडे पुटी असल्या निराशेक सांपडटा जायते पुटी पिडा आमकां निराश करता कश्ट आमकां निराश करतात आनी ह्या वेळार आमकां हें भोगता आनी ह्या वेळार आमी एका रितीन मेल्ल्या बरी आमचें जिवन आमी कुडीन जिवंत आसां पूण आमी आत्मीक तरान मरता एका कुशीन देवाचेर बाबार्थूण जाता आनी एका कुशीन आमचो सुविश्वास आमचो स्वाविश्वास म्हणटा तो वेता आमचें धैर्य सुकता आनी एका कुशीन आमकां आनी एकल्याचेर पातयेन उणी जाता हे सगळे चार भोंवतणी येता आसतना आमकां जिवीत जड जाता कोणी ना म्हूण भोगता एकसूरपण भोगता असल्या परिस्थितीक आमी जायते पटी सांपडटा आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत कित्याक अशें जाप येत मार्ता जेजू तिजे लागीं येताना म्हणटा सुमया तूं जर तर हांगा आसुल्लोय म्हजो भाव मरतो नासलो लाजर मरण पावल्लो कित्याक ती म्हणटा केदाळय आमी पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलां जेजूको मार्ता आनी मोरयेचें लाजराचें कुटाम लक्षिल्लें कुटाम जावन येतलें लक्षिल्ल्या इश्टा बरें येतलें जेजू तवळ तवळ थंय भेट दितालो पूण पळया केदाळा कश्ट आयले पिडा आयली त्या वेळार जेजू तेंचे सांगता ना लाजर पिडेन पडलो लाजर मोन पावलो ह्या वेळार जेजू तांचे लागीं ना सगळ्यांक जेजू बरें करता सगळे पिडा गूण करता सगळ्या संवसाराची पिडा जेजू गूण करता आनी ह्या वेळार लक्षिलो इश्ट जावन जेजू लाजराच्या कुटुंबांत पिडा येतना थंयसर ना तशें भोगता सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार आमचो भाव लाजर मरतो नासलो मस्त पटी आमकां निराशा भोगता हिंस आमकां भोगची निराशा जेजू आमचो लागशिलो आमच्या सांगता ना कश्ट येताना आमकां समस्या येताना आमी मस्त जाना आमची जिणी खंडितांनी बरी जियेता मागणें करता देवाक लागीं आसा कोण्याक अन्याय करिना पूण जाल्यार आमकां कश्ट येतात जाल्यार आमकां एकसरपण जाता कित्याक जेजू आमच्या सांगता ना म्हूण भोगता आमच्या कश्टांक गडस ना वायट करतल्यांक काही जायना बरें हांव मनशां आनी चड कश्ट सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव लाजर मरतो नासलो आनी आमी म्हणटा सोम्या तूं जर तर आमच्या सांगता आसलोय जाल्यार आमी ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत सांपडते ना अशें आमी मस्त पटी उसारलां देवा तूं खंय आसाय कित्याक आमकां एकसर हें सोडलां पूण ह्या भाव भयणीनो एका रितीन आमकां निराशा पूण आमी आमचो भावार्थ कितें परिक्षा करता कश्ट येतना आमी धैर्यान रावचें जेजू ना म्हूण आमकां भोगता पळय जेजून आमकां सणला म्हूण भोगता पळय पूण मुखलें सगळें घडीत कितें दाखोवन दिता जेजू आमच्या सांगता आसा त्या घडी कश्टाच्या घडये जेजू ना जावं पुरो पूण जेजूक मेल्ल्यांक जिवन करची सकत आसा एका मनशाक निराशे जाल्ल्या परते नवें जिवीत दिवचे सकत जेजूक आसा होगडायल्लें सगळें पाटी दिवचे सकत जेजूक आसा जॉब पत्रिकाकी भोगलें तो खंय आसाय देवान म्हाका पुरो सणलें देवान दिलें देवान व्हेलें कांय ना पूण त्यात देवान ताका 100 वांट्यांनी पाटी दिवंक ना गी आनी हांगासर तेंच पळयता पूण ह्या मार्ता लागीं एक बरवस आसलो ती म्हणटा आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा आतां जाल्यार देवान तुवें लागीं देवा लागीं मागलेलें तुका देव खंडीत जावन दितलो म्हूण हांव जाणा भाव भयणीनो हें भावार्थाचें उतर कश्टांत आमी म्हणून जायतलें उतर आतां जाल्यार
जर तर हांव मागता देव म्हाका खंडीत दितलो म्हूण हांव जाणा. हें भावार्थाचें उतर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसचे. हें गरज देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाक महिमा जावं तें सगळें ताणें केल्लें. जॉब पत्र्याचीं उतरां बर भावार्थाचीं उतरां. आतां जाल्यार तुवें मागलेलें सकळ देव दितलो म्हूण हांव जाणा. देव आमकां पाटी दिवंक वेळ ना भाव भयणीनो. आमकां केदाळे देखून आमी निराशी जावन नजो, आमी सगळें गेलें म्हूण चिंतूंक नजो. देवाक सगळें ओगडायलें पाटीन दिवची सकत आसा. देखून आमचो भावार्थ घट करया मारता बरी. आमी सगळें निराश जावन नजो. मारता निराश जावन जेजू येताना रागान बसोंक ना, भितर लिपोवन त्या बिचोना रागान ती भितर बसोंक ना आनी गाले घेवचें. गरजेक नातलो इश्ट कित्याक म्हणून ना तिणें बगार भायर आयली आनी की जेजू थंय भावार्थ सारलो तिणें आनी ताका फळ मेळ्ळो. कित्याक जेजू म्हणटा हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना, मोरा जाल्यार तो जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव दावन आसा पुनर्जीवनपण आनी जीव. बाबा भयणीनो, जिवीताचो दातार जेजू, समाधानाचो दातार जेजू, भलायकेचो दावैज जेजू, संतोशाचो दातार जेजू. सगळें ताचे तावन येता. आमी कित्याक आकंत करची, आमी कित्याक टेंशन करचें. जेजू म्हजे सांगता जर तर आसा म्हूण हांव सत मानता मारता बरी. ताका जीव दिवची सकत आसा, मेल्ल्यांक जिवंत करची सकत आसा. ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. देखून मारताक जेजू म्हणटा मारता केवल सतमान पुरो. तुवें सत मानल्यार पुरो मारता, दुसरें कांय नाका. तुवें सत मानल्यार पुरो, तुका कांय दुसरें करचें नाका. तूं सत मान, इतलेंच बिलीव. भाव भयणीनो, आमकां जेजू सांगता ह्या घडये सत मान. कश्ट येतना भिये नाका, कश्ट येतना दंडळ नाका, कश्ट येतना पिदिसपणा फाटल्यान धांव नाका, कश्ट येतना तुज्या स्वाटेन सर नाका, कश्ट येतना देव ना म्हणू नाका. सतमान पुरो. तुवें सत मानल्यार पुरो, तुजो भावार्थ तितल्यार पुरो आनी तें तुका बरें करता. सोम्या, तुवें कुशी वेल्यार तुज्या आन म्हाका नितळ करून जाता. फकत हांव तुजें आंग उसर आपटीन जाल्यार पुरो हांव बरी जातली. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. भावार्थाचीं उतरां कितलीं पळया, भावार्थाचीं उतरां. आनी तें बरें जालें, सकळ बरी जाली, मेल्लीं परत जिवांत उठली. भाव भयणीनो, सतमान जेजू म्हणटा हांव जावन आसा पुनर्जीवनपण जिवीत. आनी सत मानल्यार जेजू कितें आसा आद्य पळया. कोणा लागीं वेताना मारता म्हणटा सोम्या तो मरून 4 दीस जाले, ताका गण पडल्या आसतली. तूं सत मान. आनी जेजू म्हणटा फोंडाची शिला काडा. आनी जेजू म्हणटा लाजरा भायर ये, लाजरा भायर ये. आनी लाजर जिवन जावन भायर येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. लाजर जिवन जावन भायर येता. मेल्ली ताची कुसोन गेल्ली कूड जीव जीव भायर येता. तेजे भायर येतना ताका गुटला आयल्लीं वस्त्रां सोडयतात. सोडयतना तो जिवंत आसा. पळया देवाची महिमा. देवा खंयचें असाध्य. भाव भयणीनो, आमचें मेल्लें जिवीत जीव करूंक देवाक साध्य आसा. आमचें मेल्लें कुटाम जिवंत करूंक देवाक साध्य आसा. आमची मेल्ल्या सारकी जाल्ली कूड नव्या भलायकेन दिवंक जेजू साध्य आसा. आमचो आत्मो मेल्लो तो जिवंत करून देवाक साध्य आसा. आमच्या जिवितांत कितेंय देवाक साध्य म्हळें न्ही, आमी देवाचेर भावार्थ दवरया. हर एकले आमचो भावार्थ आमी उसारुया. आनी त्या सोम्याक आमकां आमी ह्या कडे समर्पया. आमी सांगया सोम्या, तुजो हांव मोग करतां. हांव तुजेर विश्वास दवरतां सोम्या. तुजेर हांव फाती येता सोम्या. तूं म्हजो सोमी. आज म्हजें जिवीत तुका समर्पितां. म्हज्या जिवितांत तुका नवें कर सगळी साध्य सोम्या. तुका खंयचेंच असाध्य जालें न्हय.
हर एक तुका साद हांव तुजेर पातयेता जेसू तुजो हांव मोग करता तुका हांव अर्गां दिता आमी सक्कड सांगाता म्हणया आनी सोम्याक आमकांच ह्या घडये समर्पण दिवया. तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेसू तुजो हांव मोग करता आता आनी सदां तुझ्या पांयांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पांयांतळा रावतलो तुझे संगी हांव गायतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेसू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां तुज्या पांयांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुका हांव समर्पिता तू हांव समर्पिता तुका हांव समर्पिता जेसू तुका हांव समर्पिता आतां आनी सदां तुज्या पांयांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना. ह्या घडी आमी मागया विशेष रितीन आमी पयल्या सुवातेर मागया सगळ्या पवित्र सभे पासत सगळी पवित्र सभा सुम्याच्या स्पिरितान बरोवन दी
आत्मीक तरान निर्जीव जालेली पवित्र सभा कितले कडे आज वावरतना, कितले कडे आज पवित्र सभा निर्जीव जाल्या, कितलेशे कडे लोक कातोलीक पवित्र सभा सांडून पंगडांक वेता, कितले जण देव ना म्हणून चिंतपान बरोवन पवित्र सभेतान पयस वेतात, नास्तिकपणाक वेतात. खंयसर वावरताक विरोध कोण मेळटा, खंयसर पवित्र सभा कश्टता, हे सगळ्या पवित्र सभे पासत मागया सोम्या जेजू सगळ्या पवित्र सभेक नवो जीव दी. कोण सकट सोम्या तुजेर भावार्थ सांडून नास्तिकपणाक वेतात, तुझे सोम्या अस्तित्व निराकर्षितात, उंड्यार पार तूं जिवंत आसाय म्हणलें आनी की पातयेनान तुजे तोंड पयस सरता सोम्या, असल्यांक तुज्या पांयान तडी हाड. आज कोण सोम्या तुका सांडून प्रत्येक तरान पवित्र सभेचे वांटे करतात, तुझ्या भोव पवित्र कुडीचे वांटे करून पंगड करतात सोम्या. पवित्र सभा असल्यांक एका पंगडान तूं हाड, तांचे ती जीव भर सोम्या आनी नव्या जिवितान सगळ्या पवित्र सभेक भर म्हूण तुजे लागीं मागता आनी आमी तुका समर्पिता. तुझो हांव मोग करता जेजू, तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुझ्या पांयांक रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगे हांव गायतलो आनी सदां. तुझ्या पांयांक रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो पाटी सजोना. मागया आमी सगळ्या पवित्र सभेन आनी आख्ख्या समाजीत आसल्या कश्टांक वळख जाल्ल्या पासत मागया. विविध तरांच्या कश्टांक वळख जावन आज कितलींशीं जाणां निर्जीव कुडी भाशेन जाल्यात, कितलींशीं जाणां आज तांचेर आयिल्ल्या आर्थीक संकश्टांनी मुस्तो कश्टातात, कितलींशीं जाणां रिणाच्या बऱ्या पोंदा कश्टातात, कितलींशीं जाणां तांचें गर्भ चलोवंक कश्टातात, कितलेशा जाणांक एक बरें काम ना, कितलेशा जाणांक काम करचे कडेन समाधान ना, कितलेशा जाणांक हेनांतावन दोसू आनी तोंदरे मेळटात, कितलेशे जाणां काम करचे कडेन शोशणाक वळख जातात, कितलींशीं जाणां टेन्शनार जियेतात, मोदीक समाधान नासतना जियेतात, कितलेशा कुटुंबांनी संतोष ना, कितलेशा पती पत्नी मदें ना समाधान आसा, कितलेशा घरांनी आवय बापूय भुरग्यां मदें ना समाधान आसा, कितलींशीं जाणां घरांत एक प्रायवंतां एक सोरी आसात, कितलींशीं जाणां असल्या ह्या कश्टांच्या वजना पोंदा अडसतात, कितलींशीं दुर्बळकाय आसात. आज ह्या सगळ्यांक आमी समर्पया. ह्या प्राचीन काळार विविध रितीच्या कश्टांचे कुरीस वयतल्या बाबा भयणींक जेजू तुजे मुखार आमी हाडटा आनी मागता सोम्या. तांच्या जिविताचे खुर्साची वजान व्हावंक तांकां नासतना ह्या खुर्सा पोंदातून 3 फावटी पडले बरी परत परत पडता सोम्या. गायेतात उठोंक थांकना थोड्यांक आनी थोडी निराशेन भरतात. सोम्या तांचें जिवीत निर्जीव कुडी भाशेन जावन गेलां. कश्टांच्या जंजाटा मदें तांचें जिवीत एक झूज जावन गेलां सोम्या. असल्या भावा भयणींक सगळ्यांक आमी तुका भेटयता. आज ह्या आराधनान भाग घेतल्या आनी
हर एका युट्यूबांनी हर एका टीव्ही मुखान भाग घेतला हर एकल्या कश्टांक वळख जाल्ल्या आमच्या भावांक आनी भयणींक जेजू तुका आमी समर्पित हांव आनी तुजी दया आनी काकूळ तूं तांचेर मागता तांकां सुटका दी आमी तुका समर्पित हांव दिता सर्वस्वांव दिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता मागे आमी प्रत्येक रितीन आमच्या भारत देशा पासत आमचो भारत देश आज आमी दैती आमच्या कर्नाटकान चुनावण आसा बेगी आज आमी भारत देशांत राजकीय उद्देशां खातीर दुरुद्देशांनी एकामेकाक खंयसर लढाय झगडे कर एकामेकाक कश्टून असल्या परिस्थितींत स्वार्थ खातीर आमचे मुखेली झुजतात लोक कश्टार आसा लोकांक स्वातंत्र्य आज नांदलां धार्मीक स्वातंत्र्य आज नांदलां वस्तू रितींनी आज आमचे मदें वांटे पणटे जाल्यात सोम्या जेजू आमचो भारत देश तुका भेटून दिता आमच्या भारत देशांत लोकांक स्वतंत्र आनी संविधान प्रक्रियेत सोम्या आमकां चलोवंक अवकाश फावो कर आमच्या भारत देशांत एकामेकाक गौरव आनी प्रजातांत्रीक रितीन चलोवंक कृपा दी सोम्या आमच्या भारतांत कश्टांच्या लोकांक सुटकातून दी आमचे वांटे फाटे जायना अशें राखून बर मुखार जावंक चुनावांनी लोकांनी खंयचेच वत्तडा पडनासतना स्वंत कुशेन बऱ्या रितीन चुनावांत भाग घेवंक बऱ्या अभ्यर्थी विसून काडची कृपा दी म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव जेजू आनी तुका समर्पित हांव सर्वस्वांव दिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सोम्या जेजू आमची पिडा शिडा तुका भेटयता हांव ह्या दिसांनी मुस्तुदाना आस्पत्रेंत आसात मुस्तुदाना आमच्या घरांनी कश्ट जातात ह्या दिसाच्या हाव्याक लागून जायतीं जाणां परत आनी परत सीक पडतात ताप शेड कोंकले असले रितीन एकामेकाक बदलूनच वता हाचे वरवीं मुस्तुदानाचेर प्रभाव पडटा ताच्या भलायकेचेर आनी ह्या पिडे वरवीं कश्ट जातात जायतीं जाणां सोम्या हार्टच्या डायबिटीस ब्लड प्रेशर किडनी आनी असल्या विविध मारेकार पिडे वरवीं कश्ट जातात सोम्या ह्या पिडे वरवीं व्हड तिणी कितलीं जाणां आज प्रायवंतान थोडीं तरणाटीं तशेंच घरांनी आसलीं थोडीं पिडे आसता सोम्या उतर प्राण कश्टांची एकल्याचे कश्ट तुका जेजू समर्पण दिता हांव ही पिडा शिडा तांकां एका रितीन मेल्ल्या मनशा बरें करता सोम्या कुडीचें बोळ कान बुडयता जीव अस्कत करता आत्म्याचें निराशपण भोगता तांची ती एक जीव कशें कश्ट जाता जीव जड जाता म्हूण भोगता सोम्या असल्या संकश्टां पडल्या पिडेस्तान जेजू तुका समर्पित हांव कित्याक तुवें पिडा गूण केली जिवंत हर एकला बरें करीत गेलोय मेल्ल्या जीव केलें सोम्या तुका तें साध्य जा तुजी दैवी कृपेच्या बोडान हर एकलो सोम्या तुज्या एकाच उतरान आनी स्पर्शान आनी तुजी सावळी पडून सोम्या कितें गूण जातले आज तांकां आमी तुका समर्पित हांव जेजू तुज्या कृपे बळान तांकां बरें कर तांची पिडा गूण कर म्हूण मागता हांव आनी तुका समर्पित हांव सर्वस्वांव दिता सर्वस्वांव दिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सोम्या जेजू कितलीं तेसावां आज तुजी मोगाळ अस्कत भुरगीं आज तुजे मुखार दवरतात एक भयण सोम्या आपणाक बरी भलायकी म्हणलो मागता विशेश जावन तिचे पाय गूण दूख मस्त दूख आसात गूण जावंक मागता
सांगात आज तिच्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर मागता सोम्या ह्या भयणीची एक मागणें आयक. एक भाव सबार तेमता शिराच्या पिडेन कश्ट जाता ह्या पिडेत हांव बरो जावंक मागता सोम्या. एक भाव पडून तसो पांय दूख जाला तो गूण जावच्या पसत मागता. एक भयण सोम्या पर्टेगो पिडेन कश्ट जाता आनी ती गूण जावंक मागता. एक कादर इजोणें 7 वर्सां जालीं कादर जावन एक भुरग्याच्या देण्या पसत मागता सोम्या. एक कादर इजोडें कादर जावन 2 वर्सां जालीं आतां तांचे मदें फूट आयला 2.5 वर्साच्या हंताक पावलां तांचे कादर. सोम्या तांचे मदलो समस्या परिहार कर बऱ्या तरान ताका राखून भर म्हूण तुजे लागीं मागता सोम्या. एक तरणाटो बेंगलोर आसा ताच्याच वाटेन चलोवन आसा आनी तशें आवय बाबी ताजे लागीं खंत ताजे विशयान खंत करतात. तांच्या ताका मोती उजवाड दिवन बऱ्या वाटेन ताणें परतावंक ती मागता सोम्या. त्या तरणाट्याचेर आशिर्वाद घाल. एक भयण सोम्या तुका अर्गां दिता. कॅन्सर पिडेन व्हडची भयण 15 दीस जावन तिचे प्लेटलेट रिकवरी जालें नात आनी गेले त्या आराधना वेळार मागल्या उपरांत प्लेटलेट सडले देखून तुका अर्गां दिता सोम्या. तिका तंदुसान तुका साक्ष दिता सोम्या. तुवें तिका बरें केल्ल्या पासून तिजें कॅन्सर पुरतें गूण कर सोम्या ती मागता. एक भाव जायते दीस जावन खोंकली आसली सुमार तेमतन गूण जायनासली आतां गूण जाल्ल्या पासत अर्गां दिता सोम्या. एका तरणाट्यान आपल्यो वायट संवयो सोडनो बरें जावं ताची आवय बापूय मागतात. एक भाव आपलो जागो बऱ्या मोलान विकून वचोंक आपले सगळें रीण फारीक जावंक मागता सोम्या. मस्त रीण आसा हो जागो बऱ्या मोलान बेगीनच विकून वचून ती रीण फारीक जावंक मागता. एक कुटाम सोम्या पितीसपण माठ मंत्राद्वारे आनी एका कुटुंबा मस्त तोंदरे दिवन आसात. ह्या कुटुंबा उजवाड समजुनी दी सोम्या. असल्या कामांत तांणी फाटीं सरोंक. एक भाव परगांव तसा किडनीच्या पिडेन वळवळटा आनी तुज्या लागीं बरो जावंक मागता सोम्या. एक प्रायहून जोडे सोम्या आपणाक बरी भलायकी मागता. विशेश जावन दादल्याक उडासची सकत लाभोंक तो मागता आनी तांच्या पुतान उतर प्रायर तांकां पळोवंक बरें मौन करूंक मागता सोम्या. एक क्रिस्तांव भाव कॅन्सर पिडेन वळवळटा ताची बिडा गूण जावच्या पासत आनी ट्रिटमेंटा पावती कुमोक मेळोंक मागता. एक भाव लंग्सच्या प्रॉब्लेम वरवीं कश्ट जाता सोम्या ताका बरो कर. ताच्या लंग्सची पिडा गूण जावन ताणें बरो जावच्याक ताका आपड जेजू. एका भयणीक तिच्या पांयाची बाडची दूख गूण जावन आयल्या पुरतें बरें कर आनी तिका उठोवन सोलोवंक जावचें बरें कर म्हूण मागता सोम्या. बदपेतांव सरेश आनी जास्मीन कादर जावन 6 वर्सां जालीं एक भुरग्याचें देणें तुजे लागीं मागता सोम्या. तांचेर आशिर्वाद घाल. एक भावा गांवांत आपलें स्वंत घर बांदूंक जावच्या पासत तो मागता. अंकीत म्हणलो तरणाटो किडनीच्या पिडे वरवीं कश्ट आसा सोम्या तो बरो जावंक तुजे लागीं मागता ताका आपड. एक भयण आपल्या प्रायभून आवय वरवीं मस्त कश्ट जाता तिका देवान सुस्तीकाय दी आनी समजुनी ह्या उतर प्रायरचेर दिवच्या पासत मागता. एकल्याचे गोल्ड लॉकर प्लेज कर 2 वर्सां जालीं तरी आनी सोडोवंक जावना. गेल्ले पयशे उरनात आनी तांचे तावन सुटका मेळोवन तेजे प्लेज केल्लें ते फाटीं मेळोवंक मागता. आयरीन म्हणलें एकले भयण तकले आनी गोमटे दुखीत हांव डिप्रेशन तावन गूण जावंक मागता सोम्या. हे सर आदी जेजू तुका समर्पित हांव. हाचे सांगता आमच्या दैवीक सोम्या ह्या प्रत्येक तरान ह्या आराधनाक आदार दितेल्या धानी पासत आयच्या आराधनेच्या धानी पासत आनी हांगासर प्रसार करतेल्या डिवायन मोटिवीच्या मालका आनी तिच्या कुटुंबा पासत ताच्या शिबंदे पासत आमकां संगीत दितल्या आनी व्हिडिओ करतल्या गांव पासत आनी हांगासर आमकां गायन करतल्या पासत तशेंच हांगासर ह्या आराधनाक आदार दितल्या हर एकल्याचेर जितो आशिर्वाद घाल. आमकां विविध रितीन बेसांवां दी. आमच्या दैवीक आमच्या संस्थाचेर आशिर्वाद घालो. मुखार जावची यात्री पयना सक्कड बऱ्या तरान जावंक जेजू आशिर्वाद घाल. हे सक्कडी रादे तुजे मुखार आमी दवरता जेजू. दिंबेर पडोन आमी तुजी स्तुती करता. सक्कड आमी दिंबेर पडया सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
हालेलुया 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 जिद 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 येशू येशू हालेलुया जिद 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 समया जिद या घडी समया आमचे दात सगळे तुमचे कष्ट तुझ्या मुखार दवरल्या समया आमकां निर्जीव जाल्या भशेन आमकां जाल्या जिजो आमचे ते जीव भरतम्या ह्या घडये तुजी कृपा वळय तुजो पवित्र आत्मा बाळय जिजो तुम्ही ती देखील प्रावतीची उतरावडात करता म्हजो आत्मा तुमच्या भितर हांव भरतलो म्हजो आत्मा तुमच्या भितर हांव घालतलो तुमी नव्या जिमान भरतल्यात तुमी मनशांत दिल्यात जेजो आज आमकां नवेपणां भर आमची पिडा गुण कर आमचे कश्ट कर जेजो आमकां सुटका दी जेजो ह्या घडये सकट पास करना आनी सकट पिडेत आमकां तुका दी सर पिडेत आमकां गुण कर जेजो समयाचे तुजे कृपा वळणी समया तुज्या आमरी रक्ताचो अभिषेक कर समया त्या तुज्या आमरी रक्तान जेजो आमकां आपण आनी सकट पिडेत आमकां सुखा दी heal and touch Jesus with your holy blood. Jesus anointed Lord, touch us and bless us Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आशीर्वाद किव्या सुम्याचो आनी सुम्याच्या दैवीक शक्त्यान आमी बरया नव्या जिवान आमी बरया प्रार्थुया देवा विचे सक्रमेंताका तुझ्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सडवुनेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझ्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना